येवकार हांव जवाहर. सुरबेगायच्यो हेडलायन्स. सोपली पंचायत वेंचणुकेची रणधुमाळी. 6 लाखा परस चड लोकांनी केलें मतदान. दादल्या परस बायलां मतदारांचें दालें जड. खंय 80 वर्सांचो आजो, खंय 19 वर्सांची नात. कांय कडेन मंत्र्यांनी गाजयलो शेक, कांय कडेन दिग्गजांक खावयली मात. येता त्या सप्तकात पावस जावं येता उणो. कांय वाठारांनी मातसोसो शिंवरतलो. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां पळयात आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकेंत 6 लाखा परस चड लोकांनी मतदान केलें. मतदारां मदीं चड बायलां मतदार आसलीं. शुक्रारा 186 पंचायतींच्या मतदानाचे निकाल येयले. एकूण 79% मतदान जालें. 4 लाखा परस चड बायलां आनी 2 लाख दादल्यांनी मतदान केल्ल्यान बायलां मतदारांचो आंकडो दादल्या परस चड नोंद जालो. 70त सगळ्यांत चड म्हटल्यार 89%, जाल्यार 60त सगळ्यांत उणें मतदान जालें. इब्रामपुर वार्ड नंबर 6. दिनेश मदारा थँक्यू. बरे झाले. पंचायत महाराज की जय. Section 15 of the Goa Panchayat Raj Act on the 12th day of August 2022 declared साउथ गोवा अध्यक्ष काढ दी पुढतरी. अरे मैं तो सर्टिफिकेट टाके मर मत
गावड्याची पावली जिंकली. विजय असो. विजय असो. राज्यात अपघातांचे प्रमाण दिसपट्टे वाढत चालला. काणकोण ते कारवार महामार्गाचो धूप जाला. गालजीबाग कळसूर हायवे जंक्शनाचेर आयज मेरेन 14 अपघात जाल्यात. आयज लेगीत दुचाकी आनी कारी मदीं भिराकूळ अपघात जालो. ह्या जंक्शनाचे बाबतींत सरकारान आतां तरी गंभीर जावचें थळाव्यांनी मागलां. तालुक्यात आशिल्ल्या काणकोण ते कारवार हायवे म्हणजे गालजीबाग कळसर हांगासरल्या ह्या खास करून जंक्शनाचेर डिवायडर ना आणि त्याच बरोबर हो हायवे त्रास जावपाक मेळटा. पूण हांगासर बोर्ड आसा पूण स्पीड ब्रेकर ना. ताका लागून ह्या जाग्यार बऱ्याचशा वाहतूक चलोवप्यांचे कन्फ्युजन तयार जाता आणि आयज पर्यंत हांगासर हो हायवे केलो उपरांत जवळ जवळ 14 अपघात जाल्ले आसा. आणि खास करून एका सायडीन आयज पंचायतीच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट करपा खातीर सगळे लोक गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन पाविल्ले आसात. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन हांगासर आयज एक एक्सिडेंट जालो. त्याच बरोबर गुळे हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. देखून जो हो हायवे केल्लो आसा तो हायवे पूर्णपणे सुरक्षीत ना आणि व्यवस्थित मॅनेजमेंट ना हे सिद्ध जाता. ह्या कडेन गव्हर्मेंटान कटाक्षान आणि गंभीर्यान लक्ष दिवन हे जे हांगा हायवेसर हायवेचे जे पळय एका सायडीन दुसऱ्या सायडीन वचपाचें सिच्युएशन आसा तें चेंज करचें आणि ह्या हांगासर एक्झॅक्टली कशे तरेन मॅनेजमेंट जातलें, वाहतूक सुरळीत कशी जातली आणि अपघात जावचे न्ही हे पळयल्यार तुमी हांगासर हें सिच्युएशन हांगासर लायव्ह हांगासर दिसता की हें सिच्युएशन आसा अशा तरेचें गंभीर आसा. आणि ह्या अशा तरेच्या वाहतुकीचेर हांगासर नियंत्रण जो पर्यंत येना तो पर्यंत हांगासर अपघात जायत रावतले आणि हो एक जागो जो आसा मृत्यूचो सापळो म्हूण घोशीत जातलो. हांगा मेन म्हळ्यार कितें आशिल्लें की हो हायवे 4 लेन हायवे NH 66 आनी हांगा फुल्ल डिवायडर आशिल्ले आनी तेन्ना हांगा खंयच ओपन प्लेस नाशिल्ली आनी तूं जर गाडी टर्न करतलो जाल्यार ताणें मुखार आनी फाटीं पुला मदल्यान जागो दवरिल्लो आसा की तूं थंय टर्न मारून येवपाचें. पूण हांगा जेन्ना काम चलतालें तेन्ना हांगा PWC JE सगळे आशिल्ले, सुपरवायझर आशिल्ले, तांकां कोणे तरी हातांत दन आनी विटामीन नियम दिवन हांगा तांणी ही प्लेस ओपन दवरली. आनी हे ओपन दवरल्या कारणान कितें जालां की लोक सोदता आयज आमगेले आयते की खंयच्यान लागींच्यान पडटलें काय म्हूण. आनी हें ओपन आशिल्ल्यान हांगच्यानूच टर्न मारता. तुमी पळोवपाक शकता ही गाडी पळयात तुमी खंयच्यान टर्न मारता ही गाडी टर्न कित्याक लागून मारता तर ताका लागीं पडटा. खरें म्हणटा जाल्यार हें बंद करपाक आशिल्लें. हें बंद जर करत आशिल्लें जाल्यार हांगा वारंवार एक्सिडेंट जायनात. पूण हांगा आमचे काँग्रेसचे लिडर जनार्दन भंडारी हांणी हांगा स्ट्रायक केलो, गांवच्या लोकांनी स्ट्रायक केलो आनी गव्हर्मेंटान पुलिसे कडेन रिपोर्ट पावलो की हांगा जे 14 एक्सिडेंट जाल्यात आनी तातूंत 2 जाण मेल्यात. ते कित्याक लागून मेल्यात ताचें कारण कितें म्हूण रिपोर्ट कितें पावलो आमकां खबर ना. पूण आयज म्हळ्यार हें बंद करनात. तशेंच सरकारान कितें केलें की थंय 2-3 कडेन स्पीड हे आसात आमचे स्पीड ब्रेकर आसात पूण तांणी थंय बोर्ड मेल्ले आसा पूण ती खुद स्पीड ब्रेकर नात. पळयात गाडयो कश्यो रॉंग सायडीच्यान वतात त्यो. आनी जेन्ना कर्नाटकाच्यान गोंयान लोक येवपाक येतात तेन्ना तांकां कळना की हे अकस्मात मदीं येतले पळयात. आनी हे अकस्मात मदीं आयिल्ल्यान हांगा वारंवार एक्सिडेंट जाता. पूण PWD आनी सरकाराचें लक्ष ना. कोणी मेलो आनी कोणी गेलो म्हूण PWD आनी सरकाराक व्हॉली नाशिल्ल्या कारणान हे प्रॉब्लम जाता. पळयात वारंवार गाडयो नोंद वतात वारंवार आनी हाका अडोवपी कोण ना. हांगा एक पुलीस ना नाल्यार कोण ना. नाल्यार तूं गोवा बॉर्डर जे पोळे टू पत्रादेवी जर वता जाल्यार 27 कडेन पुलीस फायन मारपाक रावतात. पूण हे जातीमा प्रॉब्लम जाता हांगा कंटिन्यू एक्सिडेंट जातात. पूण एकूय पुलीस ना जाल्यार RTO ऑफिसर ना कोणूच नाशिल्ल्या कारणान वारंवार अपघात जातात आनी हाची जबाबदारी सरकारान घेवची अशी गांवच्या लोकांची म्हणणी आसा. या खासा रिपोर्टा खातीर काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. 10 ऑगस्टाक जाल्ले पंचायत वेंचणुकेचे निकाल आयज येयले.
फाटली कितलीशींच वर्सां सत्तेर आसलेल्या कांय अणभवी उमेदवारांक हार पत्करची पडली जाल्यार जिखप्यांचे यादीत 82 वर्सांचो आजो आनी 19 वर्सांचे नातीचोय आस्पाव आसलो. बरेच कडेन पंचायतींक नवे करकरीत चेहरे पळोवपाक मेळ्ळे. कासावली वाठारांत फाटले 6 फावट सेगीत पंच वांगडी आनी 4 फावट सरपंच पदार आशिल्ली मार्ता साल्दानाक हे पंचायत वेंचणुकेंत हार पत्करची पडली. अंजुणे वाठारांत खापो उमेदवार सावियो आल्मेदाक लक्ष्मीकांत चिमुलकारा कडल्यान हार मानची पडली जाल्यार कुळे पंचायत वार्ड 1 नेहा मडकयकार जैतिवंत जाली. रुमडामळ वाठारांत उर्फान मुल्लाक उमरान पठाणाच्या आड हार स्विकारची पडली. जायत्या खाप्या फुडाऱ्यांक पंचायत वेंचणुकेंत आपल्या उमेदवाराक वेंचून हाडून भोवमत घडोवपाक यश आयलें. बोगमाळो पंचायतींत माविन गुदिनोक पंचायत घडोवपाक यश आयलें. मजगती आजोशी मंडुरांत उमेदवारां वांगडा हात मेळोवन पंचायत घडयल्या उपरांत आर्जीक आजोशी मंडुरांत स्क्रॅप थ्रू करपाक येस आयलें. तुमकां कशें दिसता तुमी निवडून आयले आतां कितें दिसता तुमकां? बरें आतां कितें आसा लोकांची कामां करूंक जाय. पयलीं हांव येयल्लो आसा निवडून तेन्ना कामां बी बरी केल्या म्हणून लोकांनी भोवमतांनी म्हाका विजय केला म्हाजो. कितक्या मतांनी येयले? 55 लीड टोटल मतां कितली? आज सगळी आमची माझी 255 जाली ना. युरी आनी आल्टन पॅनलानय अडवे बाळ्ळी पंचायतीचो ताबो घेतलो. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराक फाटबळ दिवपी उमेदवारांनी हॉल्डोणा पंचायत घडोवपाचो दावो केलो जाल्यार जीत आरोलकराक आगरवाडा चोपडे पंचायत घडोवपाक यश मेळ्ळें. कलंगूट वाठारांत मायकल लोबो आनी जोसेफ सिक्वेरा मदीं बरोच संघर्श पळोवपाक मेळ्ळो जाल्यार लोबोक हारावन कलंगूट सरपंच पद मेळोवपाक जोसेफाक यश मेळ्ळें. तुम्ही आता फर्स्ट टाइम तुमकां कसं कितें यंग आता तुम्ही? यंगस्ट कॅन्डिडेट. हय तुमकां कशें दिसता आता यंगस्ट कॅन्डिडेट? बरें दिसता तो बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत मध्य भारतात घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेका लागून हुंवारय येव येता. भारतीय हवामानशास्त्र विभागान शुक्रारा सांगलें. देशांत 8% चड मान्सून पावस जाला. IMDचो महासंचालक M महापात्रान सांगलें उत्तर बंगालच्या उपसागरांत कमी दाबाच्या मळार डिप्रेशन वाडूं येता. मध्य भारत गंगेच्या पश्चिम बंगाल आनी झारखंडांतय घसघशीत पावस जोडूं येता. IMDन म्हटलां दक्षिण द्वीपकल्पांत 35%, मध्य भारतांत 17% जाल्यार पूर्व आनी ईशान्य भारतांत 16% चड पावस पडला. ऑगस्टांत आतां मेरेन देशांत 10% चड पावस पडला. मध्य भारतांत 17.1%, दक्षिण द्वीपकल्पांत 66.8% चड पावस जाला. वायव्य भारतांत 14.2% जाल्यार पूर्व आनी ईशान्य भारतांत 20% उणाव निर्माण जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बाळकृष्ण बांदोडकार म्हटल्यार भाऊसाहेब बांदोडकाराची आयज पुण्यतीथ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर फुडाऱ्यांनी भाऊंचे मिरामारचे समाधीचेर वचून श्रद्धांजली दिली. भाऊसाहेब बांदोडकार गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री, गोंयचो भाग्यविधातो अशेंय म्हणटा गोंयकारांचे यादीत उरला. हेर सुदारणावादी उपक्रमां बरोबरच शिक्षणाच्या मळार देखदिणो वावर केल्ल्यान तो सासणा खातीर सगळ्यांचे यादीत उरतलो. सरकारी पावंड्यार आयज ताची पुण्यतीथ मनयली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतांत फाटल्या 24 वरांत वट्ट 16,561 नवे कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यात. संसर्ग जाल्ल्यांचो आंकडो 4 कोटी वयर पावला अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलां. फाटल्या 24 वरांत कोविडाक लागून 49 जाणांक मरण आयलां. भारतांत सध्या एक्टिव्ह केशींचो भार 1 लाखा वयर पावला. दुयेंत मुक्त जावपाचें प्रमाण सध्या 98.5% आसा. देशांत दर दिसा दिसपट्टे 15,000 वयर कोरोना दुयेंतींची नोंद चालू आशिल्ल्यान स्वातंत्र्य दीस मनोवपा खातीर व्हडल्यो सभा घेवचे नात. सगळ्यांनी कोविड प्रोटोकॉल पाळचो, केंद्रान राज्याक सांगलां.
भारतात 16,561 नवे कोरोना संसर्ग जाल्ल्यान देशांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 4 कोटी वयर पावला. देशांत कोरोनाचे दुयेंती नेटान वाडपाक लागल्यात. कोरोनाचे चवथे ल्हार अशेंय जायते जाण म्हणटात. मजगतीं दिल्ली सयत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी कोरोनाच्यो केशी वाडटात ते पळोवन भारतीय SARS-CoV-2 जिनोमिक्स कन्सोर्टियम ही सरकारी संस्था हे विशीं संशोधन करतली. कोविड-19 व्हेरियंटाचेर जिनोमिक सर्व्हिलन्स करपा विशींच्या डेटाचेर आयज संघटनेन नियाळ घेतलो. फाटल्या 24 वरांत 16,561 नवे दुयेंती, 24 वरांत 49 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 5.44%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 4.88%. फाटल्या 24 वरांत दिल्लीत 2,726 कोरोना दुयेंती सांपडल्यात. ह्या वेळार आनीक 6 जाणांक कोरोनान मरण आयलें. दिल्लीत कोरोना संसर्ग जावपाचें प्रमाण सध्या 14.38%चेर पावलां. वैजकी तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या दिसांनी दिल्ली NCRांत कोरोना व्हायरसाचे ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचे बरेच प्रकार सांपडल्यात. ह्यो जाती मूळ ओमिक्रॉन व्हायरसा परस 20-30% चड संसर्गजन्य आशिल्ल्याचे दोतोर सांगतात. सेगीत चवथ्या दिसा कोविड दुयेंतींचो दिसपट्टो आंकडो 2,000 फुडें पावला. तशेंच पॉझिटिव्हिटीच्या दरांत 10%चो आंकडो हुंपपाचो हो सेगीत 6वो दीस आशिल्लो. पूण फाटल्या कांय दिसां सावन नोंद जाल्ल्या संसर्गाचे संख्येचे तुळेंत आयज मेळिल्ले दुयेंती सामकेच उणे आसात. लोकांनी आपले डोस फावो त्या वेळार घेवचे अशें दोतोरांनी उलो मारला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. येता त्या सप्तकात पावस कमी जावं येता. कांय वाठारांनी हलकोसो शिंवर जातलो. हवामान खात्याचो अदमास. आयज चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. काल सगळ्या वाठारांनी पावस पडलो. जायत्या वाठारांनी 5 सेंटीमिटराच्या वयर पावसाची नोंद जाली. जाल्यार वाळपय वाठारांत सगळ्यांत चड म्हणजे 6 सेंटीमिटराच्या वयर पावस पडलो. दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान 14 तारखे मेरेन बोट धन्यांनी दर्यांत वचचे न्हय अशी हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. ह्या काळात व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. कांय वाठारांनी हलकोसो पावस. फुडल्या 5 दिसांक हवामानाची शिटकावणी ना. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 14 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.